कितलींच वर्सां जालीं आमी पणजेत पळयता की स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसा, तरी देखून आजूनही कामां कंप्लीट जायना. कारण स्मार्ट सिटीची पयलीं सरकारान डेडलायन दिली ती म्हटल्यार 2023 दिल्ली. ताच्या उपरांत परतून एक वर्स वाडोवन मागीर तांच्यांनी 2024 मे 31 तारीख दिल्ली. आनी आतां आमी सद्या आहा ती म्हटल्यार जानेवारी 2025 नवीन वर्स लागलेलें आसा. तरी देखून हांगासर पणजेंतले काही रस्ते बंद केल्ले आसा. ओल्ड सेक्रेटरीएट हांगासर रस्तो बंद केल्लो आसा. तशेंच डॉन बॉस्कोट रस्तो बंद केल्लो आसा. आनी आतां आमी आहा ते म्हटल्यार सांतिनेज जे ताज विमान हॉटेल आसा त्या जंक्शना कडेन आसा आनी फाटल्यान जे हांगासर हो रस्तो आहा तो बंद केल्लो आसा. प्रायर नोटीस दिवची पडटा ती शॉपवाल्यांक जावं कोणाक ते कोणाकच दिल्ली ना अशी आमकां म्हायती मेळटा. हांव आतां 5-10 मिनटां जालीं हांगा जागो सोदतालो पार्किंगाक. आय पार्क माय व्हेकल इन अवर प्रायवेट प्रॉपर्टी एरिया. सद्या ते तांचें काम चलिल्ल्यान हांव ती म्हजी गाडी दवरूंक शकना. आतां आय डोंट नो वेदर इट इज रॉंग पार्किंग एरिया. बोर्ड ना, पुलीस ना, कोण सांगूंक शकना हांगा बाबा तूं पार्क कर नाका. हांव जर भितर म्हज्या क्लिनिकेन गेलो आनी भायर सरलो कदाचित म्हज्या गाडयेक हें लॉक लावन आय मे हॅव टू सफर पेनल्टी फॉर दॅट. आय डोंट नो. कोण मंत्री वर दिल्लीच्यान आयलो जाल्यार 50-100 पुलीस आसताले एज इफ आनी ताचे भायर आनी जग ना अशें दिसता पळोवपाक. Ever since the smart city work has started, we are having a lot of problems. Trenches are dug the way they want without even caring. Recently, the water pipes have been also uprooted from by them. There is no proper road even for us to bring one bike in the building. The authorities are just doing whatever they want. I wish they can have better sense and do something worthy. प्रुडंट खातीर पणजेच्यान रुपेश राव.